हांव हे पंच मेंबर आसा ह्या वॉर्डाचे आणि ह्यो रस्तो आहा तो म्हाका लागता तेका लागून आनी काल जो पावस येयलो त्या पावसान हांगा येवपाक लोकांक खूब त्रास जाले। ही माती वयली हे सायडीची एअरपोर्टाची एरिया हे सायडीन आणि लोकांक जी गाडी लोकांचे व्होंवता अशें जाले आणि जेन्ना हांवें विचारले तूं पंचायतीक की ह्या रस्त्याची कितें सोय केल्या ती तर म्हाका कालूच कळ्ळें की हे घातलेलो आहा रस्तो पूण तो अजून काय इस्टिमेट करपाक येवंक ना। तेन्ना आयज हेका PWD इंजिनियराक फोन केलो हांवें तर तेन्ना तिणें म्हाका सांगलें की आयज आपूण पळोवपाक येयल्लो हेच्या पयलीं कितें इस्टिमेट बी करूंक ना आपूण 8 दिसान हेचेर कितें तरी हे करता सोल्युशन काडटा आनी इस्टिमेट करून हे बेगीतल्या बेगीन रस्तो जाता असो हे करता अशें सांगलें। आतां पळोवया कितें करता। मी माझ्या सेशन करते। मी एक सरपंच आमच्या टायमार हे दोनूय रस्ते घातलेलो बैल पाणी ह्या वार्षिकच भरता बैल पारारय भरा आणि हय भरा आणि बैल पारा वयलो रोड घातलेलो आणि होय रोड घातलेलो म्हटल्यार बैल पारा तेन्ना राजा नार्लेकराच्या टायमार तेंचो तो जालो आमचो रोड हो जावंक नसलो म्हटल्यार आता कित्याक लागून रोवलो तो खबर ना म्हटल्यार होय पाणी वर्साच्या वर्साक भरता आणि वर्साच्या वर्साचो जो प्रॉब्लेम आहा म्हटल्यार काय जाय पावस लागा तेन्ना जो भरा पाणी आणि परत असला तसा कमी जाय पण हे फावटी काय झालं एअरपोर्टा वयल्यान पाणी सगळं व्हळासून येयला आणि व्हळात ती माती भरली ही सगळी माती भरली आणि ही शेतांय भरली आणि आता पावस ना आयज सबंद दीस म्हटल्यार पाणी आसा तसं आहा पाणी कमी जायना। पाणी हे शेतां आमचं सुद्धा शेत आणि ही पायपलायन आमची गांधी प्लांटाची पायपलायन मेन गेल्या म्हटल्यार ती म्हाका दिसता आता ही अशीच माती जर येत रावली जाल्यार ती बुडटली तिथे काहीतरी हे करपाचो आणि हो सगळे पाणी हे रस्त्या वयल्यानच वयता आता मेन म्हणजे ही शेतां पयली पिड्ड्यार जाली हो पायपलायन होल सगळे वयर पासून सगळे होल हे झाले ते भरले ते आणि हे झाले पाणी भरान हे बा आहा शेत आणि म्हणजे वांयगणाची शेती हय समजा आता कोणाचा गोरू सुद्धा गेला चुकान जाल्यार ती सुद्धा मेळपाची भायर सरपाक मेळचा ना इतकी थंय भितर चिखल जाल्लेलो आहा दरदरीत माती। हांव नवनाथ नायक कासारण्या पंचायतीचो मेंबर। आम्ही आता आसा बाळाबार्रा आरकार म्हणटात थंय जंय आमचे आता कितकी वर्सां हांगासर आमी गणपती बुडयता ती सुद्धा अशी परिस्थिती जाल्या की ती गणपती थंय पावोंक मेळचे ना। हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी हे आता एअरपोर्टार वयले उदीक हांगासर डिवायड केला हेटीन सोडला ते तेंच्यांनी आनी कितें तरी तेच्या पाणयाचो बंदोबस्त करपाचो। आता हांगासर शेतां करीत ती शेतांय करूंक मेळना सगळी माती येवन हांगासर भरल्या आणि ती पायपां आसलेली जो कान आसलो ते कान पॅक जाला आणि हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी हांगासर 1 किलोमीटर तरी बरी हायट दिवन तो कान पूल कशें बांदपाचे त्या पायपांनी उदीक वचना आणि सगळे मोठे उदीक इले का सगळे रस्त्या वयल्यान वयता आणि सकाळचो बीन पावस पडलो जाल्यार भुरगीं इस्कॉलाक वयतली जाल्यार तांकां वचपाक मेळना। तशेंच कामाचे कोणें आसले जाल्यार बशी एके वाटेन रावतात आणि ती कामाची येवपाक रातची बीन घरा वचपाक जाल्यार तांकां घरा वचोंक मेळना। हांव गव्हर्मेंटा कडेन सरकारा कडेन मागता की तेंच्यांनी बेगीतल्या बेगीन हेचेर कितें तरी एक्शन घेवन हो आहा तो कान हायट दिवन बांदपाचो आणि हायट दिवपाची रस्त्याक 1 किलोमीटर आणि मातशे ते जे आमचे एअरपोर्टार कोण आहात तेंकाय सांगपाचे की बाबा ते उदीक आहा ते हेटीन हे करूं नाका म्हणून कित्याक सांग नाल्यार अशें जर सगळ्या शेतांनी जर इली जाल्यार सगळी शेतां पिड्ड्यार जाता। हांगासर लोकांचे गायी आहात कितें आहा जाल्यार आता चरयतलो जाल्यार कितें ना सगळी येवन माती भरल्या। MLA भितर मातसो लक्ष घालपाचो जातीन स्वता। हांव कासारवणे पंचायतीचा एक सरपंच माझे नाव आत्माराम केणे। हांव आतां कासारवणे जो एक गोडगांवचो फोर्ट म्हणटा थंय त्या शेतात येवन माती भरल्या आणि ते उदक सारखे रस्ते वयल्यान वता पण हेच्या पयलीं हांव सरपंच आसतना जेन्ना हांगासर इस्टिमेट केल्लो तेन्ना नायक म्हणून जेई आशिल्लो आणि तामोस्कार म्हणून जेई आशिल्लो तांचे कडेन आमी खूबदां रिक्वेस्ट केला पण तांणी कितें सांगलें जेन्ना हो एअरपोर्ट जातलो तेन्ना हे रस्त्याचें रुंदीकरण आहा आणि हो जो 1/2 किलोमीटर रोड आहा तो आमी हायट दितले आणि हे जे बारीक ब्रिज आहा पळय थंय ताका लागून जे उदक हे स्टॉप जाता ते आमी व्हडलो ब्रिज बांदतले अशें आमकां हे दिल्लें आश्वासन दिल्लें तेंच्यांनी पण ताच्या उपरांत मागीर कितेंच जावंक ना। ताच्या उपरांत आमी कितें केलें पंचायत मंडळान ताका JCB मशीन घातलें आणि तो मातसो खोलायलो सायडीचो व्हळ आहा तो आणि ताका वायट करून दिलें
पण हे फावटी अशें जालें, हे पंचायत मंडळ आमचे आहा ते जाग्यार आहा काय ना हे आमकांच कळना. कारण हे फक्त घेवपाचे, कोणाचे लोकांचे बरें करपाचे ना. म्हाजेर तांच्यांनी कितें जाय तो हे करपाचो. हांव स्टेट उलयतां. तांच्यांनी आतां सादारण आमच्या पंचायतीत गटार आहात. एक गटाराक तांच्यांनी 1.5 लाखाचे अप्रुवल घेतला. पण जेन्ना हे असले पंचायत मंडळ जावं तेच्या पयलींचे असले तेन्ना कितें करताले, अप्रुवल घेतले की सोमते टेंडर काडटाले आणि 5 वॉर्डात ताची कामां जातली. पण आता तशें ना. आता हे फक्त वांटून घेतात. जे कितें कामां करतात ताचेर वांटून घेता फक्त. इतलो तेंचो हे चालला. लोकांचे तांकां कितें पडूंक ना. आता आमच्या वाड्यार तेम वाड्यार काल वडाचे झाड मोठे पडले. ते काडपाक फक्त फायर ब्रिगेड आफयली. त्यांच्यानी कट केले आणि रोडार सांडले. इस्कॉलाची भुरगीं वयता, कितें वयता, सगळे ब्लॉक. कितेंच ना. आमच्या गांवच्या लोकांनी जावं हांव आणि विजय नायक म्हणून दोगांयनी मशिनां घेतली आणि ते कट केले आणि लोकांक घेवन ते सायटीक काडले. तेन्ना लोकांक वचपाक मेळ्ळें. जाल्यार सादारणसो एक शीक सुद्दां पडलेलो जाल्यार ताका व्हरपाची थंय हे नासली. आणि हे पंचायत मंडळ थंय कितेंच लक्ष दिना. तेन्ना प्रवीण आलेकरान हे मंडळाचेर लक्ष घालून आणि बिडवून हे कितें चल्लां आमच्या पंचायतीन त्याची इन्क्वायरी करून आमकां सारको न्याय दिवपाचो. आणि हे जे उदक भरल्या पळय ताचेरय मातसो हे करपाचो. एक्स सरपंच आणि पायप आसात घातलेली, ते 2च पायपासून येतो उदीक येता. बाकीची ब्लॉक जाल्ली आसा म्हणून ते पाणी थंय ब्लॉक जाले आणि ते पाणी रस्त्या वयल्यान वयता. ते पाणी येवपाक ती गव्हर्नमेंटान सोय करूंक जाय. ते मातसो रस्त्याक हायट दिवंक जाय. ती हायट दिली जाल्यार मागीर ते पाणी ऑटोमॅटीक वयतले. हायट दिल्याशिवाय आनी काय प्रॉब्लेम हे जावचो नासलो, सॉर्ट आउट जावचो नासलो. मेन म्हणजे हायट तेका जाय. सगळी माती भरल्या भितर. हांव उदय महाले. आयज हांव कासार रोडने बाळाबार हांगा उबो आहा. आयज 2 दीस कितें प्रॉब्लेम जाला तुमकां खबर आहा. पावसाक लागून हे जे ब्रिज आहा म्हाका दिसता 10 वर्सां जाली. हेचेर येयल्लो सरपंच किंवा येयल्ली पंचायत हेचेर घालीत आहा की आमकां थंय ही जी पायपलायन आहा ती चॉकअप जाता. तेका लागून व्हडले ते साको करपाचो 1 किलोमिटर अंदाजे तेका हायट दिवपाची. तरच हे उदक थंय कमी जातलें. आनी रस्त्याक जे ब्लॉक जाता येयल्ले फावट इतलो सुद्दां पावस पडलो जाल्यार ते ब्लॉक जाता उदकाक लागून रस्तो. तो ब्लॉक जावचो ना. आयज तो ब्लॉक जाल्या कारणान जे आमकां म्हापसा ते चानेल वचपी लोकांक खुबसो हांगा प्रॉब्लेम जाता. तेका लागून काल पासून म्हाका दिसता खुबसो संपर्क साधलेलो आहा हेंचे कडेन की बाबा हे उदकाक लागून ते जे आतां माती कितें भरलेली आहा थिंगा ती काडपाची. तेका लागून जर ते काडिना जाल्यार हांगा आतां सुद्दां केन्ना पावस पडत, राती कडेन सुद्दां पावस पडत जाल्यार फाल्यां हांगाच्यान गाडयो वयचे ना. तेका लागून बेगिनात बेगीन हेचेर लक्ष दिवपाक जाय. आनी दुसरी म्हटल्यार जी चानेल प्लांटाची मेन लायन जी गेल्ली आहा पायपलायन, ती पायपलायन सारकी तोंडारच केल्ली आहा. तेका लागून हांगा सगळो चॉकअप जावन वयता. येयल्ले जर वयल्या रानांतल्यान बी येयल्ले बडये बिडये सगळे शिरकून सारके चॉकअप जाता ते. तेका लागून ते उदक पासून जे वयले येता ते एअरपोर्टाचे येता, आमचे वयले रानांतले येता, आमचे शेतांतले येता. आणि ते उदक एकदम फास्ट येयल्या कारणान आणि भितरल्यान कोयर कोजरो येयल्ल्या कारणान ते थंय चॉकअप जाता. आणि हेचेर बेगिनात बेगीन लक्ष दिवन हे जर ह्या पावसाचे म्हणून ते बेगिनात बेगीन करपाक जाय अशें ह्या आमच्या महिला मंडळाच्या माध्यमांतल्यान सांगता. आतां ती मुद्दम खास करून हांगा कित्याक येयली तर तेंची भुरगीं पावसाक लागून हेच्या पयलीं सुद्दां अशें जाल्लें आहा की 4-4 वरां 8-8 वरां ते एके सायटीकच उरल्या उपाशी रावतात भुरगीं. पावसा येयले ते तांकां क्रॉस करपाक पासून जायना. भुरग्यांक ते हाडपाक वयतात पूण पांयान जर येतलो ते पांयवाट सुद्दां बंद जाता. तेका लागून बेगिनात बेगीन हेचेर लक्ष दिवपाचो हे ह्या माध्यमांतल्यान हांवें सरकाराक सांगूंक सोदता. आयज महिला मंडळाचे येयल्ले आहात, आयज पंच येयले, एक सरपंच येयल्ले आहात हांगा. आनी तेंच्यांनी कळकळीन आपले जे कितें म्हणणे आसले ते मांडलेले आहा. आणि तेचेर लक्ष दिवन हे जे पुलाचे काम आहा ते बेगिनात जावपाची अशें सगळ्यांचे म्हणणे आहा. आणि ते सरकारान त्वरीत करून घेवपाचे अशें आमी सरकारा कडेन मागता, आमच्या आमदारा कडेन मागता आणि आमच्या पंचायती कडेन मागता. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात GNH.